कुर्टी गोवा डेअरीचे फुडले इलेक्शनाचे मतदार लिस्टांतल्यान चेअरमॅन माधव सहकारीचे नाव काढले. सध्या सहकारी गोवा डेअरीचो चेअरमॅन म्हूण आसा. हाचे पयलीं ताचे सयत पुराय बोर्डाक फोंडा झोन असिस्टंट रजिस्ट्रारान अपात्र थारायिल्लो. सहकार नेमा प्रमाण अपात्र मेंबराक सोसायटीचे वेंचणुकेत मताचो अधिकार नासता. सहकारी म्हणटा ऑर्डर स्टे दिल्या, तोच चेअरमॅन उरतलो. गोवा डेअरीच्या चेअरमनाची खुर्ची परत एक फावट हालता. हे फावट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या रजिस्ट्रार ऑफिसान चेअरमॅन माधव सहकारीचे नावच गोवा डेअरीच्या वोटर्स लिस्टांतल्यान काढलां. दूध उत्पादक संघाचे वट्ट 165 मेंबर आसात. 3 मे 2016 फोंडेच्या असिस्टंट रजिस्ट्रारान माधव सहकारी आनी ताचे बरोबरच्या मेंबरांक कपिला सहकारी दूध संस्थेंतल्यान अपात्र केल्ले. हे ऑर्डरीक माधव सहकारीन हायकोर्टात आव्हान दिल्लें, मात हायकोर्टान निर्णय स्टे करूंक ना म्हूण रजिस्ट्रार म्हणटा. सहकार कायद्याच्या कलम 61 खाला अपात्र जाल्ल्या मेंबराक परत खंयचेच सोसायटीचो मेंबर जावंक मेळना. ह्या नेमाचो फटको माधव सहकारीक बसता. नेमा प्रमाण ताका आतां चेअरमॅन रावंक मेळना. माधव सहकारी विचारल्यार म्हणटा डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑर्डरीक हायकोर्टान स्टे दिला. तो अजुनूय चेअरमॅनूच. I am there as a chairman of my society. I am a chairman of the milk union. I am director of the milk union. म्हाका पयशांनी कोणी काडून ना न्हू. Okay. So you want वोटर्स लिस्ट वयल्यान नांव काडलें म्हणून हांव हें जायना. वोटर्स लिस्ट इज फॉर द फर्दर फ्युचर इलेक्शन. इट इज नॉट फॉर द लास्ट इलेक्शन. प्रोडंडा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी शिरीष कुंकळकर. 70th माकड तापाचो सीझन परत सुरू. नवे सिझनात माकड तापाचे नवे 6 पेशंट मेळ्ळ्यात. डिसेंबरांतूच 5 नवे पेशंट मेळ्ळे. माकड ताप 70तले आनीक एका नवे वेळग्या गांवांत पावला. थंयचे हेल्थ ऑफिसर मोहिमेर लागल्यात. आरोग्य खात्याची माकड तापा ड्रायव्ह सुरू जाल्या. लोक हॉस्पिटलांनी येवन KFDची वाशिनां घेतात. 70th फाटले 2 वर्सां माकड तापान लोकांक हैराण केल्यात. आतां काजूंचो सीझन सुरू जाता तसो नव्या सिझनात परत एकदा माकड ताप सुरू जाला. ह्या सिझनात आतां मेरेन 6 नवे पेशंट मेळ्ळ्यात. डिसेंबर म्हयन्यातूच 5 पेशंट. ह्या सिझनान टोटल 6 मेळ्ळे. एक नोव्हेंबरा मेळ्ळो फर्स्ट विका आनी आतां डिसेंबरा 5 मेळ्ळे. ते 5 मेळ्ळे तातूंत आतां नवीन गांवांत पावल्ले आसा 2 वेळग्या, एक हिवऱ्या, एक खडकी आनी एक कोपर्डे. तातूंतले सगळे 4 जाण घरा गेले हांगतल्यानूच ट्रिटमेंट घेवन बरे जाले. सामके बरे आसा आतां. आनी एक पेशंट आमकां रेफर करचो पडलो. ताजे प्लेटलेट मातश्यो कमी जाल्ले GMCन. तो पूण ताज्या फुडलें कांय हें ना, आमकां इन्फॉर्मेशन ना, पूण बरो आसतलो कित्याक कांय येवंक ना न्ही. आनी आमी ह्या म्हयन्याक एकच ड्रायव्ह घेतलेलो, म्हणजे वॅक्सिनेशन उस्त्या बांबर्टे वाटेन 84 लोकांक वॅक्सिन घेतलें त्या दिसा. आनी आज आमचो एक वेळगे आमी IC दवरल्या सांजचे. आतां OPDक वता तेन्ना सांगलां तांकां दवरा म्हणून. ते आज घेवपाचें आसा. आनी डोजीस बी म्हटल्यार वॅक्सिनेशन आमचे कडेन 5000 आयिल्ले, तातूंतले फक्त 484 सोंपल्या आनी थोडे साखळे दिल्ले आमी. डोजीस आसा पण लोक रुटीनली ते सोमार बुधवार येता. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. BCCIचे 1 कोटीचे फ्रॉडांत GCAचो सेक्रेटरी बाळू इकॉनॉमीक ऑफेन्स साला मुखार हाजीर जालो. ह्या केशीचे आपल्याक कांयच खबर ना म्हणून खंय बाळून सांगलां. EOCन दयानंद नार्वेकार, चेतन देसाय आनी अकबर मोल्लाक समन्स काडून शुक्रारा आपयल्यात. चेतनान अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केला. कोर्टान बाळूक थाकाय दिल्ल्यान ताका सध्या अरेस्ट करूंक मेळना. ताचो एंटिसिपेटरी बेलाचो अर्ज 27 डिसेंबराक येतलो. एक ब्रेक.